म्हादय न्हंय ही गोंया खातीर खूब म्हत्वाची. ती गोंयाक पोसता. आमचें उत्तर गोंय तर म्हादय न्हंयचेर तिगून आसा आनी ह्या म्हादयची जिका आमी गोंयची जिवनदायिनी म्हणटात तिचें अस्तित्व धोक्यान आयलां हें आमी फाटलीं कितलींशीं वर्सां पळयतात. आनी हालीं तर तुमी जाणा आसतले खूब बातम्यो आयल्यात म्हादयचें उदक उणें जायत चल्लां. म्हणजे हाजें उदक उणें जावप म्हळ्यार म्हादय ऑलरेडी आपली शेवटची घटका मेजता काय कितें. उदक कर्नाटकान तें ऑलरेडी वळयलें काय कितें. मागीर सगळीं ही जी पळय नाटकां जाल्ल्यात प्रवाह नेमप, सरकार त्याच्या संदर्भान करंदाय करप, केंद्रा कडेन वचून करंदाय करप, व्हडले व्हडले शिश्टमंडळ घेवन दिल्ली वचप, हें सगळें कितें चल्लां. हें सगळें म्हादयचें उदक ना जायत चल्लां. तें म्हादयचें अस्तित्व धोक्यान आयलें काय कितें. ह्या सगळ्या प्रश्नाचेर आज आमी चर्चा करतात. सडेतोड नायक करवळी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी आज एक खास मुलाखत आमी घेतात राजेंद्र बाब केरकारांची. नमस्कार. राजेंद्र बाब तुमकां आमच्या स्टुडियोन आमी येवकार दितात. राजेंद्र बाब केरकार हांकां पर्यावरण असो एक खामो अशें आमी वळखतात. आनी इतलेंच न्हय तर म्हादय संदर्भांत राजन केरकार म्हादयच्या देंगणान जितलो भोंवला तितलो आनी कोण भोंवलो नासतलो. तूं थंयच्या खाची कोनशान भोंवला. तूं तांचे प्रत्येक ती पळय पांयवाट आसा ती तुवें मात दिल्या. कर्नाटकान जंय जंय बांद बांदल्या, धरणां बांदपाक खातीर प्रयत्न केला तें तूं वचून निवळटा आनी तूं प्रत्येक गजाल सतत बरयता, लोकांक सांगता, त्या संदर्भान करंदाय करता, आवाज उठयता. म्हाका तुजे कडल्यान जाय आयची म्हादयची स्थिती कितें आसा. आयची म्हादयची स्थिती जर आमी पळयली जाल्यार ती खूब कठीण अशी जाल्ली आसा. आमी विसरता की जे लवादान निर्णय दिल्लो आसा त्या लवादाच्या निर्णयाची आतां अंमलबजावणी जी आसा, इम्प्लिमेंटेशन जे आसा ते करपाच्या नदरांतल्यान सगळे प्रयत्न जे आसा ते केंद्र सरकार करतालो. आमी ज्या वेळार ह्या प्रश्नांक वाचा फुडपाक जाय आसली, ह्या प्रश्नाचेर आमी उलोवपाक जाय आसले, ह्या प्रश्नाचेर सरकारान आपली भुमिका मांडपाक जाय आसली, त्या वेळार ती वेवस्थीतपणान मांडूंक ना. आनी ताका लागून आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की केंद्र सरकारान प्रवाहाची स्थापना केली आनी ही स्थापना करून आतां तेचें काम जें आसा तें सुरू जाल्लें आसा. लवादान जो निर्णय दिल्लो आसा त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करप हें प्रवाहा समोर एक काम जाल्लें आसा. पूण दुसऱ्या वटेन हो विशय जो आसा गोवा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यांनी स्पेशल लीव पिटिशन जी आसा ती फायल केल्लेली आसा आनी तेचो निकाल जो आसा तो निकाल आजून मेरेन येवंक ना. कारण ती सुनावणी जी आसा ती आयज फाल्यां अशी फुडें धुकलत आसा आनी आतां ती परती 5 ऑगस्टाक जावपाची आसा. आनी हें सगळें पळयल्यार अशें दिसता चित्र की कर्नाटक एके वाटेन आमच्या न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हें नश्ट करपाच्या वाटेक लागलेलें आसा. हांव म्हणना की म्हादयचें पुराय अस्तित्व तेंच्यांनी नश्ट केलें, पूण सद्या ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी कळसा नाल्याचेर घालो घातलेलो आसा तो पळयल्यार हो खंयच्याच सभ्य मनशाक, खंयच्याच पर्यावरणाक, निसर्गाक मानपी मनशा खातीर ही मोठी एक वेदना आसा. 5 किलोमिटर मलप्रभा न्हंयचें पात्र आसा तेंच्यांनी उद्ध्वस्त केल्लेलें आसा. दुसऱ्या वाटेन 5 किलोमिटर कळसा नाला जो उदक घेवन आमच्या गोंय वाटेन येतालो तेचें पुराय अस्तित्व नश्ट केल्लेलें आसा. अशा ह्या वळणाचेर आमी जेन्ना पळयता तेन्ना कर्नाटकान अशा प्रकारची रचना कणकुंबी हांगासर केल्लेली आसा की पावसाच्या दिसांनी सगळें उदक जें आसा हें उदक कर्नाटकाच्या मलप्रभेच्या पात्रान वयता आनी तशाच पद्दतीन तांकां हो विशय जो आसा तो भिजत उडोवपाचो आसा आनी एकंदर गोंयचेर अन्याय अत्याचार जो आसा तो चालू दवरपाचो आसा. राजेंद्र बाब म्हाका सांगात उदका संदर्भांत लवाद नेमलो, ताणें कांय निर्णय दिला, त्या निर्णयाच्या विरुद्ध आमी आवाज उठयला, कोर्टान गेल्यात. सो त्या संदर्भान म्हणजे तांकां ऑलरेडी मान्यताय मेळ्ळ्या उदक वळोवपाक. आतां जेन्ना आमी 2018 14 ऑगस्टाक जो लवादान निकाल दिला तेचें जर वाचन करीत जाल्यार आमच्या समोर स्पश्ट आसा की कर्नाटकाक 3.9 TMC फीट उदक जें आसा तें वळोवपा खातीर मान्यता जी आसा ती आमच्या म्हादय पाणी वाटप लवादान दिल्ली आसा. तांकां 1.5 TMC फीट उदक आसा तें थळाव्या लोकांक वापरपा खातीर दिल्लेलें आसा. दुसऱ्या वाटेन महाराष्ट्राक तेंच्यांनी 1.33 TMC फीट उदक दिल्लेलें आसा. एकंदर हें जेन्ना उदक तेची वांटणी केल्लेली आसा, गोंयाकूय तेचो वांटो दिला जवळ जवळ 40 TMC फीट उदक, हें जेन्ना दिल्लेलें आसा तर लवादान आपलो निकाल दिल्लेलो आसा तो आमकां पसंत पडोंक ना. पयलीं खरें म्हणजे तुमी जर पळयत जाल्यार त्या वेळेची वर्तमानपत्रां की सरकारान मोठो विजयोत्सव साजरो केलो की आमचेर म्हणजे आमकां ह्या निकालाचें आमी स्वागत करता आनी गोंयचेर अन्याय जावंक ना म्हणून.
जेन्ना हांवें हेचेर खोलायेन बरोवपाक सुरवात केली आनी ताका आक्षेप घेतलो तेन्ना सरकाराक कळ्ळें की बाबा कर्नाटकान आमकां फटयल्लें आसा. कितें आसा की कर्नाटक ज्या न्हंयचेर हो सगळो दरोडो तो घालूंक सोदता ती न्हंय जी आसा ती पुराय अर्दान गोंयान येता. कर्नाटकाक हांव म्हणना की कर्नाटकांतले जे त्या वाठारांतले गांव आसा तांकां उदक वापरपाक हक्क आसा, पूण हें उदक जें आसा हें 150 किलोमिटर अंतराच्या हुबळी धारवाड हांगासर व्हरता. ही खंयची तरा म्हाका कांय कळना. म्हणजे हे सगळो जो प्रकार पळयल्या उपरांत कळटा ज्या लोकांक हें उदक खरें म्हणजे मेळोंक जायनासलें त्या लोकांक हें इतलें मोठ्या प्रमाणांत उदक मेळ्ळेलें आसा की ह्या उदकाचो आदार घेवन ते परते परते सांगताले आमकां तान लागली आनी नॅशनल वॉटर पॉलिसी आसा तेचो आदार घेवन आमचें उदक जें आसा दूदसागर तेवटेन आसा अर्दांतलें सगळें उदक जें आसा तें तेवटेन व्हरताले. गोंय जेन्ना अस्तित्वान येयलें आनी ट्रायब्युनल जो कायदो आसा तो जेन्ना येयलो 1956 तेन्ना आमचें गोंय पुर्तुगेजांच्या ताब्यान आसलें. आमचो विचार त्या वेळार जावंक ना आनी ताका लागून येदी व्हडली राज्यां एके वटेन महाराष्ट्र आनी दुसरे वटेन कर्नाटक. हांव म्हणना की त्या राज्यांनी आमकां मुक्त करपा खातीर मदत केल्ली आसा, पूण आतां मुक्त जाल्या उपरांत थंयचे राजकारणी जे आसा हे आमच्या राज्याचें उदक आसा तें वळोवन व्हरता आनी आमची परिस्थिती फुडें बिकट जावपाची आसा. राजन बाब म्हाका सांग, लवादाचो निर्णय जालो ताच्या आतां इम्प्लिमेंटेशना खातीर आतां प्रवाह नेमला. हय, प्रवाह ही तिनूय राज्यांची मेळून एक समिती जी देखरेख दवरतली. ताजी पयली बसका मंगळारा जाली. त्या बसकेन अशे तरेन आतां हांवें वाचलां की गोंयचे आनी कर्नाटका हांच्या अधिकाऱ्यां भितर वादावादी जाली. सो हें कितें? वादावादी जाली म्हणजे कशें आसा की वादावादी सुद्दां गोंय सरकारान केन्ना केली, आमी जेन्ना बोवाळ केलो उपरांतूच ही वादावादी जाल्ली आसा. कित्याक हांव परतो परतो सांगता आरे तुमची भुमिका तुमी स्पश्टपणान मांडा. कर्नाटक जे आसा त्या कर्नाटकान येदो व्हडलो कसलोच भारतांतल्या कायदे कानून हांचो विचार न करता आमचें उदक जें आसा तें वळून हेल्लेलें आसा कळसाचें. तेंच्यांनी जें बांदकाम केल्लेलें आसा तें बांदकाम खरें म्हणजे ट्रायब्युनलान पाहणी केल्या उपरांत तांकां सांगलालें की तुमी मॅसनरी इम्बॅकमेंट म्हणजे पुराय बांदून हें सगळें तोंड जें आसा उदक तेवटेन त्या अर्दान वयता, मलप्रभेन वयता. गोंयांक खबरूच नासलें तें उदक मलप्रभेन वयता म्हणून. हांवें जेन्ना दाखयलें आनी हांवें जेन्ना भारतवीर वांचू जेन्ना राज्यपाल आसले आनी मुखेलमंत्री आमचे मनोहर पर्रीकर आसले त्या वेळार त्या सभेन हांवें सरकाराचेर म्हणजे राज्यपालांक सांगलें की आमचें उदक आसा तें उदक कसलेच परवानगी नासतना कर्नाटकान वळोवन येयलें. मागीर त्या वेळार आमचे जे त्या वेळचे जे म्हणजे चीफ इंजिनियर आसले आनी बाकी सगळे जलसंसाधन खात्याचे अधिकारी आसले ते म्हणपाक लागले ना 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 तशें ना. मागीर मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें की हेच्या वांगडा चला आनी एका आठवड्यान आपणाक सगळो अहवाल आसा तो दियात म्हणून. म्हाज्या वांगडा येयले तेन्ना हांवें दाखयलें हांव कितें इंजिनियर न्हू, हांव एक सादो मनीस, हांव निरीक्षण करता. हांवें जेन्ना सांगलें तेन्ना सरकारान सिवील डिजओबिडियंट पिटिशन आसा ह्या संदर्भान फायल केल्लें कित्याक कर्नाटकान उदक जें आसा तें वळोवन हेल्लें आसा. म्हणजे अशी परिस्थिती आसता आनी आतां प्रवाहा समोर आमी कितें मांडटाले. आमी खरें म्हणजे कर्नाटकान हें उदक वळोवन येयलां. हांव इतकीं वर्सां सांगता की बाबा जॉयंट इन्स्पेक्शन जें आसा हें जावपाक जाय. हें जॉयंट इन्स्पेक्शन काल मुद्दो जेन्ना चर्चेक येयलो प्रवाहा समोर जे PM स्क्वॉड जे आसा अध्यक्ष त्या वेळार PM स्क्वॉड ह्या आमचे जे प्रवाहाचे अध्यक्ष आसा तेंच्यांनी तिनूय राज्यांचो विचार करपाक जाय. पूण आमची मागणी जी आसा ती जॉयंट इन्स्पेक्शनाची मागणी एजेंडाचेर येना आनी कर्नाटक ताका विरोध करता. कर्नाटकान कित्याक विरोध करपाक जाय? ते जर स्वच्छ आसा तेंच्यांनी जर गुन्हो करूंक ना तेंच्यांनी सांगपाक जाय की आमी उदक जें आसा तें वळोवन व्हरूंक ना. हें जर वळोवन व्हरूंक ना जाल्यार ते पळोवपा खातीर हे जे अधिकारी आसा जे निपक्षपातीपणे भुमिका घेताले तांकां व्हरून हें दाखोवपाक जाय. पूण कर्नाटक तयार ना. कित्याक ते सांगता सबज्युडिस मॅटर म्हणजे तुमकां जाय जाय तेन्ना सबज्युडिस मॅटर अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. म्हणून प्रवाह जो आसा त्या प्रवाहा समोर आनी पळयात तुमी जर पळयलें जाल्यार त्या एकंदर प्रवाहाची रचना जी आसा तेतून जास्तीत जास्त भरणा जो आसा हे कर्नाटकाचो हित पळोवपी लोक आसा, निपक्षपातीपणान भुमिका घेवपी अशी ना. आनी जे सदस्य आसा ते सदस्य जास्तीत जास्त बेंगलोर किंवा त्या वाठारांत रावपी आसा. आमची भुमिका मांडपी जो आसा तो IAS ऑफिसर आसा. त्या IAS ऑफिसराक तेणी पळयला काय कितें हो वाठार तेणी पळोवंकूच ना. तो कसो मांडटालो? हांव म्हणना त्याच्या एकंदर भुमिके विशीं हांव संशय घेयना.
पूण त्या मनशांनी म्हणजे आमच्या वकिलांची येदी व्हडली फौज आसा. हांव सरकाराक आनी तुमकांय विचारता की ह्या लोकांनी म्हादयेचे खोरे वचून कळसाचें उदक कशा पद्दतीन वळयलेलें आसा तें केन्ना पळयलेलें आसा तें कशें मांडटाले ते मांडीत. आमची आतां केस जी आसली भवानी शंकर गडनीस जी आसा तेंच्यांनी मांडली आनी आमी आमच्यो अध्यक्ष आसा निर्मला सावंत तांकां त्या प्रश्नाचेर जो निर्णय दिलो मदन लोकुरान त्या निर्णयाक लागून आयज हे कर्नाटक आसात कर्नाटकाचे हात बांदलेले आसा. तो जर निर्णय जावन वतलो हांव सांगता हेच्याच पयलीं कर्नाटक हें उदक व्हरून दुसरे प्रकल्प आसा ते करपाक मुक्त जाताले आसले. राजेंद्र म्हाका एक सांग, तूं जें पळय सांगता तें आयकलें जाल्यार दिसता कर्नाटक सामकें सूत्रबद्ध रितीन पावल घालता. हय. आनीक ही योजना जावची हाजे खातीर सगळे पक्ष सरकार ते मागीर सरकार कोणाचें आसूं तांचे योग्य दिशेन पावल पडटा. पूण दुसऱ्या अर्थान दिसता तुजे कडल्यान आयकत जाल्यार आमची जी सरकारां आयले जी मुख्यमंत्री आयले तांकां प्रश्नाची जाणीवच ना. म्हणजे प्रताप सिंग राणे धरून ते मनोहर पर्रीकार मेरेन तांकां खबरच नाशिल्लें उदक वळोवपाक लागलें म्हूण कर्नाटक. सो ही सगळी जी पळय सरकारची भुमिका आसा ती कितें, ही अनास्था कित्या खातीर, बेफिकेरी कित्या खातीर? आता ही बेफिकेरी जी आसा तेचे महत्वाचें कारण म्हणजे आमची नैसर्गीक साधन संपत्ती आसा, नॅचरल रिसोर्सीस आसा. त्याच्या संदर्भात तुम्ही एक क्विज कॉम्पिटिशन घेयात आनी सगळ्या आमदारांक बसयात आनी ते पास जातात जाल्यार हांव तुमकां बक्षीस दिता. तुम्ही घेयात आनी पळयात की खंयचो बाबा दोंगर उंच आसा, तेची परिस्थिती सद्या कितें आसा. अशे जर प्रश्न विचारले न्हू तुमकां कळटलें उत्तर. ही अनास्था अशी सुरवात जाता. तुम्ही त्या अर्दान कर्नाटकांतल्या खासदारांची परीक्षा घेया आनी म्हादयचे तांकां प्रश्न विचारा आनी त्या लोकांनी म्हणजे प्रल्हाद जोशी आसूं किंवा आमचो अनंत जे आसले अनंत कुमार त्यांच्यांनी जे आमच्या संसदेन त्या संदर्भात विचारणा केल्ले प्रश्न आसा त्या संदर्भात अभ्यास करून जे मांडलेले आसा न्हू ते विश्लेषण जर तुम्ही वाचले न्हू तुम्ही म्हणटाले बाबा बसोया सकयल आपूण संपादक आसा, आपूण इतली वर्सां पत्रकारिता करता, आपणाक जे ज्ञान ना त्या लोकांक हे ज्ञान आसा. ते लोक कशे आसा की तांकां थेंब थेंब उदक जे आसा ते गरजेचें आसा. आमकां सगळ्यांक उदक मेळटा, नळांतल्यान मेळटा. खंयच्या भुरग्याक विचारले उदक खंयच्यान मेळटा ते सांगताले नळांतल्यान मेळटा. तांकां खबर ना बाबा ही म्हादय न्हंय आसा. त्या भुरग्यांकूय आमच्या शिक्षण वेवस्थेन अभ्यासक्रमान आमच्या परिसरांतली न्हंय, आमच्या परिसरांतले दोंगर, आमच्या परिसरांतली झाडां ह्या संदर्भात कांयच ज्ञान दिल्लेलें ना. आनी अशें ज्ञान दिल्लेलें ना म्हणटून लोकूय कशे आसा ते सगळे खावो पिवो मजा करो ऐश करो डान्स करो हें सगळें चल्लेलें आसा. राजेंद्र बाब, आमी जेन्ना फाटल्या वेळार उलयताले केंद्रीय जल जे पळय लवाद पळय एपॉयंट जालो तो एपॉयंट जावचो म्हणून गोंय सरकारान मागणी केली. खरें म्हळ्यार तो चुकीचो निर्णय हे आमी त्या वेळार चर्चा केल्या, अग्रलेख बरयल्यात, बातम्यो दिल्यात. अशे तरेचे पळय जे चुकीचे निर्णय जे पळय घेतात तेन्ना म्हादय संदर्भांतले जे पळय तळमळीन काम करपी कार्यकर्ते आसात, तज्ञ आसात, तांचे कडेन सरकार उलयता अशे तरेची भुमिका घेतना तांचे कडेन सल्ला मसलत करता. ही सल्ला मसलत जी आसा ती केन्ना करता जेन्ना सगळे मार्ग बंद जाता न्हू त्या वेळार करता सरकार. आता जेन्ना कळ्ळें तांकां की कर्नाटक जे आसा ते एनवायरमेंट क्लियरन्स आसा, वायल्ड लायफ क्लियरन्स आसा ते घेवपाच्या नदरेंतल्यान पावलां मारता. आनी जेन्ना प्रकाश जावडेकर जे आसा केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्याचे मंत्री आसले त्या वेळार तेंच्यांनी जेन्ना तांकां ना हरकत दाखलो दिलो तेंचो जो डायरेक्टर आसलो त्या डायरेक्टरान विचार न करता त्या परिसराचो अजिबात अभ्यास न करता तांकां काडलो आनी ना हरकत दाखलो दिलो. हांवें जेन्ना सरकाराक सातत्यान सांगलें आनी बरयलें तेन्ना सरकारान शेवटी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ जावडेकरा कडेन घेवन गेले आनी हांवें आनी बाकी आमचे जे मेंबर्स आसले तेंच्यांनी सगळ्यांनी तांकां सांगलें की कशा पद्दतीन चुकीचो हो निर्णय आसा. त्या वेळार मागीर हें पत्र आसा तें सरकारान केंद्र सरकारान थंय स्थगीत दवरलेलें आसा. पूण एकंदर कशें आसा की सरकारची भुमिका जेन्ना आडमेळ्या येता त्या वेळार तांकां आमची येद येता, नाजाल्यार तांकां आमची अजिबात येद येना. आतां जेन्ना हो प्रकल्प चालीक लागपाचो आसा त्या वेळार तांकां आमी सांगलेलें की बाबा तुमी म्हादयचो वाठार आसा तो राखीव व्याघ्र क्षेत्र म्हणून जाहीर करा. सरकारान तें करूंक ना. तरी आसतना मागीर आमी कशें आसा की आमकां म्हाजें राज्य जें आसा हें म्हाका प्राणापेक्षा प्रिय आसा. ह्या भुमी खातीर हांव म्हाजी नोकरी सोडल्या आनी आयज सुद्दां न्हू मरण हांव म्हाज्या फाटीर बांदूनच फिरता. कित्याक इतकी भयानक परिस्थिती आसा, धमक्यो आनी मारपाच्यो अश्यो भाशा काय जाण करता न्हू हांव भियेना. हांव एका स्वतंत्र सैनिकाचो चेडो आसा
आनी हांव कशें आसा की शेवट पर्यंत लडटलो आनी हांव केन्ना निराशावादी ना. राजन बाब, तुम्ही चिंता करपाची गरज ना. सबंद पत्रकार, गोंयची पळय जी एक एक्टिविस्ट पळय चळवळ आसा ती तुमच्या फाटल्यान आसा. पूण म्हाका तुमचे कडल्यान समजून घेवपाक तेंच की गोंय सरकारान म्हादय संदर्भात केन्नाच फिकीर करूना. कर्नाटकान सुद्दां आपले पळय जो दावो केला तातूंत स्पश्टपणान म्हणलां की गोंय सरकार जे पळय म्हादयचें उदक येता तें न्हंयन आनी समुद्रान व्हांवन वचपाक दिता. ह्या न्हंयच्या उदकाचो वापर गोंय सरकारान केन्नाच करूना. अशे फाटभुंयेचेर फाटल्या बजेटान गोंय सरकारान ह्या न्हंयचेर कांय बंधारे, कांय धरणां बांदपा संदर्भान कांय असो विचार मांडिल्लो. त्या संदर्भान कितें फुडें पावल पडलां? आतां कशें आसा, आमी सगळे जाण उदक जें आसा तें वाया वयता म्हणून हें करता. आमी विसरूंक जायना की आमी लोक जे आसा हे नुस्तें खावपी लोक आसा गोंयांतले जास्तीत जास्त लोक. ह्या लोकांक नुस्तें मेळटालें जाल्यार की गोडें उदक आनी खारें उदक जें आसा तें ह्या अरबी सागर जो आसा अख्खो खारसाण इतकी वाडयतालो की नुस्तें मेळपूच कठीण जाताली. हें सगळें चक्र जें आसा, निसर्गाचें चक्र, सैमाचें चक्र आसा हें अबाधीत दवरतालो जाल्यार हें उदक जें आसा हें उदक त्याच प्रमाणान वचोंक जाय. आतां सरकारान 35 जे आसा ते वसंत बंधारे बांदलेले आसा. 35 वसंत बंधारे बांदले आनी हें उदक वयता खंय हेचो जर अभ्यास केलो तुमी जाल्यार तुमकां लक्षांत येतालें की 43% गोंयच्या लोकांक पिवपाचें उदक ह्या एका न्हंयतल्यान वयता. 43%? केदें व्हडलो जनसमुदाय. आनी तुमी वदळ सुरवातीक म्हटलाले की उत्तर गोंय न्हू दक्षिण गोंयांतले बरोच प्रदेश जो आसा म्हणजे धारबांदोडा तालुका, सांगे तालुका हेंच्या अर्दान जें उदक वयता तें म्हादयचें आसा. एकूच आमच्या कडेन न्हंय आसा. हांव सदांच सांगतालो की कर्नाटका कडेन म्हादय न्हू, म्हादय तुमी तेंच्या खिजगणटीनूच ना. मलप्रभा जर न्हंयत पळयली न्हू जाल्यार ती प्रचंड मोठी आसा. मलप्रभा ही कृष्णेची उपनदी आनी मलप्रभे सारक्यो जवळ जवळ 1000 न्हंयो कर्नाटका कडेन आसा. एका राज्याक ही ल्हानशी 111 किलोमिटर लांबायची न्हंय जर तेंच्यांनी सोडलेली न्हू कितें नुकसान जावचें नासलें कर्नाटकाचें. पूण कशें आसा की तो विचार केन्ना जावंक ना आनी आमच्या सरकारान ही भुमिका, ही ग्रेविटी जी कशी आसा ह्या प्रश्नाची ती सखोलपणान अभ्यासूय करून मांडूंक ना आनी तेंच्यांनी सांगूंक ना की बाबा ही जंगलां जर उरलीं. आतां कशें आसा टायगर कॉरिडॉराचेर ह्या विशयाचेर सद्या तेंचो वायल्ड लायफ क्लियरन्स उरला. टायगर कॉरिडॉर आनी तो टायगर कॉरिडॉर हो मुद्दो जेन्ना सरकार म्हाका आपयलो तेन्ना सरकाराक हांवें सांगलें की तुमी टायगर कॉरिडॉर ह्या मुद्द्याचेर भर दिया. तो मांडलो त्या बरोबर तेंचो दाखलो जो दिवपाची प्रोसेस आसली केंद्र सरकारची ती खंय तरी ब्रेक लागलेलो आसा. आनी आतां जर आमी तेंच्यो एकंदर कर्नाटकाच्यो हालचाली पळयल्यो जाल्यार नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटी आसा त्या अधिकाऱ्यांचेर सुद्दां ते प्रभाव घालपाचे तेंकां आमी हालींच एक बातमी वाचिल्ली की सबंद म्हादय खोरें आनी तूं म्हणटा तशें टायगर रिजर्व हाका मान्यता आशिल्ल्यान किंवा वन विभागान ताका मान्यता दिल्ल्यान म्हादयचें उदक वळोवपा संदर्भांतले निर्बंध येतले म्हूण. सो अशें म्हणजे टायगर रिजर्व जाता तितले बेगीन जावपाक जाय. म्हादयचें संबंद खोरें वन विभाग किंवा राखीव रान म्हणून जाहीर जावपाक जाय. ह्या संदर्भांतलो निर्णय जर घेतलो केंद्रान त्या खातीर जर राज्य सरकारान जर पुरस्कार केलो किंवा दबाव हाडलो जाल्यार हो प्रश्न सुटूं शकता म्हादयचो. सरकारूच हेचेर गंभीर ना न्हू. आतां तुमी पळयशात जाल्यार सर्वोच्च न्यायालय हायकोर्टान इतलो सुंदर जजमेंट तो तुमी जजमेंट वाचा. तो वाचल्या उपरांत तुमच्या लक्षांत येतालें की अशे हो न्याय वेवस्थेन दिल्लो निकाल आसा तो सरकारान मान्य करूंक ना आनी आतां आपालिपा करून 25 लाख रुपया दिसाक घेवपी वकिलाक हाडला आनी हो सगळो तिडो जो आसा तो तिडो निर्माण केल्लो आसा. हेतूंतल्यान हांव सांगता की जरी फाल्यां कर्नाटकान धरणां जरी बंद केली तरी ही न्हंय जी आसा ही न्हंय मरोवपाचें काम जें आसा हें आमचेंच सरकार करीत आसा. मारून उडयता न्हंयक. ज्या पद्दतीन न्हंयचे आमी जर पळयशात न्हू की जंगलां जी आसा ती काबार केली वयता, रानां जी आसा ती जाळून उडयली वयता आनी ते अधिकारी आसा तांकां फोन करून सुद्दां सांगले न्हू जाल्यार ते त्या संदर्भात कांयच हालचाली करिना. एका अर्दान कर्नाटक दुसऱ्या अर्दान आमचेच सरकार ह्या भय हे कशें आमकां मातशें एक्सप्लेन कर. न्हंय गोंय सरकारचें जें पळय धोरण आहा ताका लागून न्हंय आमच्या वाठारांत कशे तरेन काबार जाता. तुवें म्हणटा तशें रेंव काडपाचे प्रकार चल्ल्या, रानां कापता तातूंतल्यान मोठे प्रमाणाचे गाळ येता. सो हे कशें प्रोसेस चल्ला? आतां कशें आसा की आमी विसरपाक जायना की उदक जें आसा हें उदक आमकां सैम दिता, निसर्ग दिता. तें उदक राखून दवरपाचें काम ही झाडां पेडां करता. व्हडले व्हडले म्हारूक आसता तेंची मुळां जीं आसता हें उदक बरोबर
भूगर्भान व्हरता आनी ताका लागून वॉटर टेबल जे आसा ते दर वर्सा रिचार्ज आसा. जसो स्पॉन्ज आसता तो स्पॉन्ज आमी उदकान घातल्या उपरांत उदक शोशून घेता. त्याच पद्दतीन जंगल जे आसा हें उदक आपल्या ह्या भुमीच्या अर्दान दवरता आनी जंगलाचें आच्छादन जेन्ना नॅचरल कवर जे आसा ट्री कवर ते आमी नश्ट करता तेन्ना निसर्गान दिल्ली छत्रीच आमी उद्ध्वस्त करता आनी ताका लागून पावस आसा तो सरळ ह्या मातयेन पडटालो त्या दोंगराच्या माथ्यार पडटालो ते जाल्या उपरांत मागीर गाळ जो आसा तो प्रचंड प्रमाणान येता. तुमी जर पळयशात हालींच एक 30 वर्सां जावंक ना की चोडणा हांगासर आमच्या नवीन बॅट तयार जाल्लेले आसा, नवीन आयलँड. म्हाका दिसता सरकार अशें चिंतता की बिल्डर्स जे आसा त्या बिल्डर्सांक खूब जमीन जाय न्हू फुडें, ती जमीन खंयच्यान मेळटली. म्हादय न्हय तांकां नवीन जमीन दितली, तांकां न्हय बी पडलेले ना. त्यांची लॉबी स्ट्रॉंग आसा म्हणून सरकार तेंच्या खातीर फुटबॉल ग्रावंड किंवा तेंच्या खातीर व्हडले बिल्डींग प्लॉट्स जर ह्या न्हंयन जर जाले, न्हंय वचो पाणी आसा ते आमी तयार करताले न्हू, खारें उदक गोडे करताले अशें बी तेंचें चिंतपाचें आसा दिसता. पूण राजन बाबा ही ताजे खातीर म्हादयचे पळय खोऱ्यान रावपी लोक आसात तांचे एक चळवळ जावपा जाय, तांचो एक दबाव वाडपा जाय. कारण निमाणें तांचेंय अस्तित्व जशें म्हादयचेर अवलंबून आसा तांचें अस्तित्व रानाचेर अवलंबून आसा. संबंद जे पळय कितें थंयच्यान जे पळय कितें निसर्ग किंवा पर्यावरण आसा ताजें सांबाळ केलें जाल्यार ते लोक जगतले न्ही. हय हें आमी म्हणटा तें खरें आसा. पूण आयज जर तुमी ह्या घडयेक जर त्या वाठाराची वचून जर पाहणी करशात जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतालें की लोक जे आसा ते कितें करतात की व्हडले व्हडले म्हारूग आसा झाडां जीं आसा ताका हळू कापप आनी पोना आग घालप म्हणटकूच बरोबर तें झाड पडटा. अशें त्या अर्दान म्हणजे आमी सोलये ह्या जर वाठारांत गेले आयज हांव सांगता की व्हडली मशिनां व्हरून ब्लेडी ज्यो आसा त्या ब्लेडींच्या माध्यमांतल्यान ही रानां कापली वयता. खंय सोलया गांव सोलये म्हणून हो वयर दोंगराच्या माथ्यार जे आसा न्हू थंय हें अशें दिसा ढवळे चलता. ह्या संदर्भान हांवें अधिकाऱ्यांक संबंदीत सांगलें ते बी कांय करपाक ना. तांकां सांगलेलें आसा अजिबात कांय करप. एंटी पोचिंग कॅम्प घाला म्हणून नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटीन सांगलें. वॉच टावर उबारा, सरकारान वॉच टावर उबारल्या थंय कोणूच वयचो ना म्हणून काळजी घेतलेली आसा. आनी जनावरांक मारपाचे शिकार करपाचे हे प्रकार सगळे चालूच आसा आनी ताका लागून हें जंगल नश्ट जालें. आपोआप न्हंय जी आसा ती आयज लोक परते परते तुमी पेपरान बातमी वाचलेली आसतली की उदकाची पाती आसा ती कमी कमी जायत आसा आनी बरेच लोक फटाशो मारता की कर्नाटकान खंय तें उदक वळोवन येयलां. खरें ही जी मुख्य न्हंय आसा ह्या मुख्य न्हंयचेर कळसा भांडुरा प्रकल्प ना. कळसा भांडुरा प्रकल्प जो आसा तो नानोड्या येवपी जी न्हंय आसा जी ताका उस्तें मेळटा मुख्य न्हंयक तेचेर आसा. म्हणून अशी चुकीची म्हायती लोकांक हे कर्नाटकान उदक गेलां. कर्नाटकान जेन्ना हें उदक जर व्हरताले त्या वेळार ती परिस्थिती आणखी गंभीर जातली. सो राजन बाब तूं म्हणटा ताजे वयल्यान एक निश्कर्श आमच्यान काडूं येता. एका अर्दान कर्नाटका उदक व्हरताच पूण दुसऱ्या अर्दान गोंय सरकारची पळय जी निती आसा की रानां सांबाळून दवरप ना, रेंव काडप, ताका लागून एक कर्नाटकाच्या हो जो पळय कितें तांचो पळय जो कितें ऑनस्लॉट धाडा ताजे परत चड गोंयची सरकाराची निती घडयता. हय हय सो क्लियरली म्हणूं येता जशी कर्नाटकाची नीती आहा तशीच घातक नीती गोंय सरकार आपल्या पूर्ण आडनदर करतात. टायगर करपा रिजर्व करपा संदर्भात इंट्रस्ट ना आनी गोंयच्या हद्दींतले पळय न्हंय आहा ती वाचोवपा संदर्भांतली नीती ना. हय एकंदर ताका लागूनच आतां ही परिस्थिती आसा ही खूब गंभीर जाताली. आमचे जे 35 बंधारे आसा त्या 35 बंधाऱ्यांतल्यान म्हणजे खरें म्हणजे ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट हो विश्वेश्वरय्याच्या संकल्पनेंतल्यान निर्माण जाल्लो पुर्तुगेजांच्या आमदारीन ताका उदक आतां कमी पडटा म्हणून सरकारान गांजे हांगासर मोठो बंधारो बांदला आनी हे 35 जे बंधारे बांदलेले आसा त्या 35 बंधाऱ्यांतल्यान जे पाणी निर्माण जाल्लेलें आसा ते पाणी पिवपा खातीर वापरलें वयता, शिंपणावळी खातीर वापरलें वयता. हें उदक जें आसा तें हळू करून कमी जातालें आनी परिस्थिती जी आसा ती खूब हाती भायर येतली. आनी ताका लागून आमी सगळ्यांनी हेचेर विचार करून आमची रानां जर राखून दवरलीं, आमचे हो वाठार जो आसा हो जर आमी वागा खातीर आरक्षीत केलो, हांव म्हणना की त्या वाठारांतले लोक आसा तेंचें स्थलांतर करा, त्या लोकांक थंयच दवरून तेंचे मूलभूत हक्क आसा कायद्यान तांकां जे कितें दिल्लेलें आसा ते सगळें दिवन आमी ही रानां राखून जर दवरलीं जाल्यार निदान आमची काटला पायणां जेचेर कर्नाटक दूदसागर म्हणजे
जो धबधबो आसा थंय त्या अर्दान धरणां बांदता ताका आमी अडचणी निर्माण करूंक शकता. बाकीचे आतां हे जे तांकां 3.9 TMC फीट उदक दिल्लेलें आसा तें उदक आमी कितले दीस आडायताले तांकां तुमी व्हरो नाका म्हणून. बरोबर. तांकां दिल्लेलें आसा तें उदक. आतां हें कितें आसा आमी जे वायल्ड लायफाच्या एंगलान एनवायरमेंटाच्या एंगलान जे परत परत प्रश्न उप्रासता ताका लागून सद्या हे गजाली जे आसा ताका ब्रेक लागलेलो आसा. तो ब्रेक कितले दीस म्हणून उरतालो तो जास्त काळ उरचो ना आनी फुडें परिस्थिती आसा ही बिकट जाताली. 3.9 TMC फीट हेवटेन कर्नाटक उदक व्हरताले 1.33 TMC फीट तेवटेन महाराष्ट्र व्हरपा खातीर उत्सूक आसा. अशा ह्या दोनी म्हणजे दोनी वाटेन आमची परिस्थिती जी आसा ती खूब बिकट जाल्लेली आसा. हे सगळे म्हादईचे खोऱ्यान 70तले रानां उजो लावपाचे प्रकार आमी हालीं पळयल्ले. अजुनूय चालू आसात काय बंद पडले? ना गेल्या वर्सा ज्या पद्दतीन रानांक आग घातलेली तशाच पद्दतीन रानांक आग घालपाचे प्रकार जे आसा ते आतांय चालू आसा. आतांय तुमकां मोठमोठी झाडां जी आसा ती काबार केल्लेली आमकां पळोवपाक मेळटात. म्हणजे म्हाज्यार काही छायाचित्रां आसा ती हांवें वेगवेगळ्या माध्यमाचेर घातलेली आसा. सरकारान जर ही चुकीची आसा जाल्यार म्हाका भितर उडोवपाचो न्हू की ही चुकीची म्हायती तूं दिता म्हणून. म्हणजे अशा पद्दतीन आनी अधिकारी जे आसा अधिकारी ह्या संदर्भान हालचाली करपाक सुद्दां तयार ना. जे बाबा त्या कामा खातीर नेमलेले आसा त्या सगळ्या ट्रॅकर्सांक गार्डांक म्हणजे वचपाकूच दिना. तुमी वचापूच ना तुमी ते कांय हें करप ना आनी सगळी आयच्या. राजन बाब हे सगळें आयकलें जाल्यार दिसता की म्हादय एका अर्दान कर्नाटका वळयतलीच दुसऱ्या अर्दान गोंय सरकारची राजकीय नीती राजकीय इच्छा शक्ती ना. ताका लागून गोंयचे हद्दीन जें कितें थोडें उदक येता तेंय नश्ट जातलें. सो फुडल्या 50 वर्सान म्हादयचें अस्तित्व पूर्ण ना जावपाची भिरांत आसा. तूं मान्य करता हें? हय अशा पद्दतीन जर आमी जर कामांक म्हणजे अशा षडयंत्र जर आखीन जाल्यार ती न्हंय जी आसा ती उद्ध्वस्त जाताली. ती जिवंत दवरपा खातीर सरकारान जर काय धोरणात्मक निर्णय घेवंक ना न्हू जाल्यार आनी ते हायकोर्टाचो जजमेंट जर वाचून तांकां जर म्हणजे तेंच्या भितर जर माणुसकी आसा त्या लोकांनी आमी ह्या राज्याचें अस्तित्व आमकां शाश्वत दवरपाचें आसा जर तांकां दिसता तेंच्यांनी तो निकाल वाचपाचो. तो निकालान जें कितें सांगलेलें आसा न्हू हायकोर्टाच्या निकालान ते जर वेवस्थीत वाचन मनन चिंतन जर केलें जाल्यार आमकां फुडलो मार्ग आसा तो मेळटलो. ना जाल्यार ही परिस्थिती जी आसा ही खूब गंभीर जायत वतली. हय राजन बाब धन्यवाद. राजन बाबा कडेन उलयतना एक निश्कर्श आमी काडूं येतात सहज की एका अर्दान म्हादय वळोवपा संदर्भात कर्नाटकान सगळी सूत्रबद्ध अशी येवजण तयार केल्या. दुसऱ्या अर्दान गोंय सरकारची निश्काळजीपणां अनास्ता हाका लागून एका अर्दान म्हादईचें रान कापतात रेंव काडटात. ताका लागून आमच्या अर्दान तो ह्या न्हंयचो जो पळय सांबाळ करपाचो पळय कितें कितें एक नीती तयार जावपाक आशिल्ली तीय जायना. आनी परिणामी आमी पळयतात की म्हादयक जें पळय अस्तित्व आसा तें ना जायत वतलें. म्हाका दिसता एक लोकदबाव गरजेचो आसा. विरोधी पक्षांनी ह्या संदर्भात आवाज उठोवपाची गरज आसा आनी एकूणच एक चळवळ गोंयान म्हादय राखून दवरपा संदर्भात जावपाची गरज आसा. कारण राजन बाबान म्हणलां फकत उत्तर गोंय न्ही तर दक्षिण गोंय म्हणजे गोंयच्या 40% वयर जमनीक म्हादयचें उदक मेळटा आनी तेजें अस्तित्व जर सोंपलें तर गोंयच्या मनशाच्या अस्तित्वाचेर हावळ येवपाची भिरांत आसा. तुमी आमचे स्टुडियोन आयले आनी एक सविस्तर अशी आमकां म्हायती दिली. तुमकां हांव धन्यवाद दिता. नमस्कार सर. पळयत रावात गोमंतक TV.